बनावट एंटी व्हेनम सप्लाय करपाच्या प्रकरणात पणजे पुलिसेन कागाळ। एका सप्लायरान भलायकी खात्याक बनावट एंटी व्हेनम सप्लाय करून 4,09,000ची टोपी घातली। टेंडरात वांटो घेतिल्ल्या एका एजन्सीन आवाज काढल्या उपरांत हे प्रकरण उक्ताडार आयले। सुत्रां सांगता ते प्रमाण हे एंटी व्हेनम तेलंगणाच्यान बिहार आनी मागीर हरियाणाच्यान गोंयांत पावले म्हणून कळोन येता। पळयात हो खासा रिपोर्ट। विखारी सोरोप चावलो जाल्यार सोमतेच एंटी व्हेनम मेळत जाल्यारूच मनीस साल्वार जाता, नाजाल्यार मनीस मरपाक शकता। गोंयच्या सरकारी हॉस्पिटलांनी हो एंटी व्हेनम डोस सदांच दवरिल्लो आसता। मात हे फावट एंटी व्हेनमाच्या सप्लायाचो एक स्कॅम मुखार आयला। कांय म्हयन्या पयलीं भलायकी खात्यान स्नेक एंटी व्हेनम विकते घेवपा खातीर टेंडर काडिल्लें। टेंडरात 4 एजन्सी बीड केल्ले। एके एजन्सीन वखद तयार करपी कंपनी पसत कमी रेट लावन टेंडर जिखिल्ले। कमी रेट लायिल्ल्यान हेर बिडरांनी स्नेक एंटी व्हेनम करपी कंपनी कडेन कागाळ केल्ली। कंपनी विकतात ताच्याकून कमी दरान एकलो सप्लायर गोंयांत एंटी व्हेनम विकता म्हूण कागाळ। 320 रुपयांनी खंय भलायकी खात्याक एंटी व्हेनम दिल्लें। मार्केटात 370 मायज रेट आसा। कागाळी उपरांत कंपनीचे अधिकारी गोंयांत आयिल्ले। चौकशे वेळार कंपनी इतले सवाय रेटीन एंटी व्हेनम विकिना म्हूण भलायकी खात्याक कळयलें। लायोफिलायज्ड एंटी व्हेनमाचेर फेक लेबलां लायिल्लीं। ते उपरांत कितें तरी गुड्डुलसांव आशिल्ल्याचो दुबाव। उपरांत सांताक्रूजच्या सप्लायरा आड भलायकी खात्याची पुलिसेंत कागाळ। आतां मेळटा ते म्हायती प्रमाण ह्या सप्लायरा वांगडा आनीक एकलो आसा। एंटी व्हेनम तयार करपी तेलंगणाच्या कंपनीन खंय फकत बिहार सरकाराक ही 8,000 एंटी व्हेनमाच्यो बाटल्यो विकिल्ल्यो। थंयच्यान त्यो हरियाणा पावल्यो आनी मागीर गोंयच्या डिस्ट्रीब्युटरान हाडल्या आसुये म्हूण दुबाव। मजगती गोंयच्या ह्या सप्लायराक म्हाल दिवपी डिस्ट्रीब्युटरान काण केला आसुये म्हूण दुबाव। ह्या सप्लायराक खंय काय खबर ना। सध्या FDAन 1,080 बाटल्यो जप्त केल्यात, तपास सुरू केला। आता मेळटा ते म्हायती प्रमाण हो एंटी डोस बिहाराच्यान हरियाणा आनी मागीर गोंयांत पावलो। बिहाराक तो खंयसून सप्लाय जालो ताचो सोद चल्ला। बिहार सरकाराक सप्लाय केल्ली वखदांच ब्लॅकान गोंयांत हाडिल्ल्याचो दुबाव। एंटी डोस खरो काय फेक ताचेर तपास चालू आसा। केंद्रीय मंत्रालय ह्या प्रकरणात फुडली चौकशी करता। गोंयांत धाडिल्लो एंटी डोस कलकत्ताच्या लॅबांत धाडला। तो रिपोर्ट 60 दिसां भितर सरकाराक मेळटलो। सध्या हे प्रकरण तेलंगणा, बिहार, हरियाणा आनी गोंय अशे 4 राज्यांनी लागता। भलायकी खात्यान आयिल्ल्या एंटी डोस हॉस्पिटलाक धाडूंक नाशिल्ल्यान ते वापराक येवंक ना। प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी।